इन्स्टिट्यूशन काबार कोत्ताय कितें हांव जाणा तांकां माफिया पाजेपा जायना ही माफिया व्हडली कास्ताची केसो मनीस आहाय थिंगा विजय सरदेसाय आनी कोण व्हड मनीस आहाय थिंगा तें भिरांत चोता प्रमोद सावंत आनी चीफ मिनिस्टर सावंताक लेटर दिताना तुमी कितले पॉयंट विचारले सगळे ऑल पॉयंट्स I will take up issue of I have already written now I will write on the corruption issues. I have already written on corruption. I have already written on Farmarange subsidy. I have written all issues to the chief minister. Now I am going one step ahead. I am writing to anti-corruption to take action. Although I am not entitled to write, but I will write to them that this is happening. I want to see what they are doing, whether they are not acting suo moto. नाल्यार आनी एको ऑप्शन हा कोर्टा वचपा पडटलें आतां MLAन जर कोर्टा वचपा पडलें जाल्यार ही जस्टीस हुई आनी गव्हर्मेंट हुई तें विचारचें पडलें स्टोरेज पडे आहा शुगर स्टोरेज पडे आहा ती आजून देखून स्टोरेज कंप्लीट जाली ना वॉटरप्रूफ करपाची पास येयली जाल्यार शुगर पिड्यार जातली आनी रेट देंवतली आनी लॉस जातली आनी तेंचे कडेन डम शुगर आसा हांव आयकल्ली डम केल्ली गेल्या सिजनाक रॉ शुगर ना आनी पयलींची ती आनी ऑक्शन करपाक ती आनी ऑक्शन जावपा जाय आसलेली तेंय जालें ना सी ना ऑल दीस थिंग्स आर अमाउंटींग टू इट इज एक्चुली सगळ्यांचेर करप्शन कनायवन्स टू करप्शन जावपा जाय आसलेलें एटलीस्ट इम्पॉर्टंट पोस्ट लायक कॅमिस्ट जावं तुगेलो चीफ कॅमिस्ट देन इंजिनियर लेबर ऑफिसर म्हणून बरो आहा लेबर ऑफिसर म्हणून समबडी कॅन टेक चार्ज हू इज देयर बट चीफ इंजिनियर कॅमिस्ट देन प्लांट तुगेलो चीफ ऑपरेटर प्रोडक्शन कितें आहा तो जाल्यार 5 कितें जाता एवरी टायम एसेंब्ली येना हांवें म्हाका स्टडी येता हेच पयलीं तें येना एसेंब्ली जाली आमगे तें इश्यू मागीर शिकपा लागता आमी बट नाव आय नो देर आर 7-8 ऑल दीस सब्जेक्ट्स वी नो आतां म्हाका एक्शन जाय फ्रॉम द गव्हर्मेंट वन ऑन द स्कॅमान आमकां न्यूज येयल्या की स्कॅमान इज टेकिंग अ व्हेरी लिनियंट एटिट्यूड गव्हर्मेंट because one of the ministers is involved in slowing the म्हाका न्यूज येयली पळय सांग तुका उगो तितरी नांव घेतलो आतां नांव घेना वो हांव गव्हर्मेंटान आसूं आय वील कम पर्सनली टू सी वॉट इज हॅपनिंग आय वॉन्ट एक्शन टू बी टेकन ऑन प्रिवियस फेलोज फर्स्ट एक्शन जो पर्यंत घेना फुडली सारके जाग्यार येवपाना एकल्या तर भितर उडोवपा जाय सारकें जाता जाल्यार भितर उडयना लोकांक कांय जायना पर्रीकरान 10 वर्स काडली भितर उडयता कोणा भितर उडोवना ती आनी खबर उलयची न्ही कोणा वाट पावली ते आनी उलयची न्ही आतां म्हाका नाका म्हाका जाय भितर उडयल्लो हांव भायर रावल्यार म्हाका सदां बरें काम करतलो या चीफ पोस्ट देर आर 6 पोस्ट देर आर 6-7 पोस्ट which have not been filled. The major posts have not been filled and those who were experienced by those who were already there and had experience just at the beginning of the season he retrenched them season cover केले गेल्ल्या सिजनाक so now they have taken some fellows out वर्करान म्हाका आपयलें ना म्हाका कोणें आपयलें ना हांव येयलां हांव डायरेक्ट 130 येयलां आनी हांवें एक फोन मारलो पाटीलाक आतां तेंय सांग तुका आनी कितें जाता आनी ऑटोमॅटिकली आतां भितर येवपाक चान्स पडलो हांवें भितर केन्ना येवं हांव सदां भायर उलयले गेले ते पाटी सेटलमेंट 2 इश्यूज आहा हिंगा आतां एक इश्यू म्हणटा फार्मरांगे सबसिडी आजून देखून पावलो ना फार्मरां आजून देखून सबसिडी सारकी मेळना फार्मरां आजून देखून गेले ते पाटी लेबरा प्रॉब्लम जाले ते हे पाट पत्ती लेबरा प्रॉब्लम आशिल्ले फॅक्टरी चलोवपा लेबरांचे हांव जाणा कितें केलें तें 5 कोटी स्कॅम आहा गेले ते पावटीची जोशी मारलो बरो मनीस पर्रीकरान आपणागे मनीस मारलो पर्रीकर गेलो आनी तोय गेलो तोय येता खबर ना बट इम्पॉर्टंट तो न्हू फॅक्टरी कितें इम्पॉर्टंट फॅक्टरी इम्पॉर्टंट फार्मरां लागून सेकेंड इन्स्टिट्यूशन कावर जाता नाव आय डोंट आय मेकिंग अनदर चार्ज ऑन देम हिंग ऑलमोस्ट 250 वर्कर आहाय तितून थोडे टेम्पररी आहाय हे पाटी ऊस रोयलो ना फॅक्टरी जमीन आहा एक्वायर केल्ली जायत वर्स पयलीं तितून ऊस रोवपाचें फॅसिलिटी आहा ऊसूय रोयलो ना दुर्लक्ष सी द एटिट्यूड ऑफ द गव्हर्मेंट These last 5 years, see the attitude. हांव इश्यू घेयता एवरी टायम असेंब्ली हांव इश्यू घेता एवरी टायम हांव सोशल सेक्टरान आय हॅव ऑलवेज पेड कॉर्पोरेट सेक्टरान
इन्स्टिट्यूशन कामां करपाची तयारी दिसता म्हाका गव्हर्मेंटाची